नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयज आमचो विशय म्हाका दिसता ह्या आठवड्याचो सगळ्यांत मोठो विशय आसा आनी तो म्हळ्यार ह्या सप्तकांत शिवजयंतीच्या निमतान कितल्याशाच पुतळ्यांचें अनावरण जालें. कांय जाणांक दिसता की इतले पुतळे कित्याक जाय. कांय जाण म्हणटात जितले पुतळे चड तितली शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाची आनी तांच्या प्रिंसिपल्सांची याद येत रावतली. वस्तुस्थिती कितें, हाचे फाटलो इतिहास कितें, राजकारण कितें आनी समाजकारण कितें, ह्या गजालीचेर आज आमी भासाभास करतात. चार मनीस आसा म्हजे बरोबर स्टुडियोक. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी प्रेमानंद बाब मांबरे. दुसरे आसात इतिहासाचे अभ्यासक, इतिहासाचे शिक्षक आनी गोंयांतले नामनेचे समाज वावुरपी प्रजलबाब साखरदांडे. तिसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी सुनीलबाब कवटणकार आनी चवथे आसात म्हणजे आम आदमी पक्षाचे फुडारी संदेश तेलेकार. हांव सुरवात प्रजलबाब तुमचे कडच्यान करता, कारण राजकारण्या म्हळ्यार वच्चे पयलीं हांव इतिहासा कडच्यान सुरवात करता. होय प्रश्न म्हाका ह्या दिसांनी खुबदां आयकूं येता की शिवाजी महाराज आनी गोंयचें नातें कितें. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे एक इतिहासाचे तज्ञ म्हणून तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? प्रमोद बाब, एक तटस्थ इतिहास जेन्ना आमी पळयतात, म्हाका खूब जाणांनी हो प्रश्न विचारला की छत्रपती शिवाजी महाराज गोंयान आयिल्लो काय म्हणून. जेन्ना हो प्रश्न विचारतात तो प्रश्नच चुकीचो आसा. सो जेन्ना गोंयान आयिल्लो काय विचारता म्हणजे गोंय जे विचारपी प्रश्न आसात तांकां दिसता की गोंय म्हणजे तिसवाडी, बार्देज आनी सालसेत, जे पोर्तुगीजांनी पयलीं 1510 तिसवाडी कॅप्चर केलें, मागीर 1543 बार्देज सालसेत केले कॅप्चर. सो ते 16th सेंच्युरीचे जर धरले त्या टेरिटरीन तिसवाडी, बार्देज आनी सालसेतान छत्रपती शिवाजी तिसवाडीन येवन आशिल्ले. बट छत्रपती शिवाजी 1664 ह्या वर्सा तांणी पेडणे, बिचोली, सांखळी, सत्तरी हे महाल आदिलशाहाच्या जे देसाय आशिल्ले तांचे कडल्यान घेतले 1664 आनी फ्रॉम 1664 टू 1680 पेडणे, बिचोली, सांखळी, सत्तरी हे महाल जे आसात ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अंडर आशिल्ले. मागीर 1667 ते शिवाजी महाराज बार्देजान आयले, कारण हे जे देसाय आशिल्ले आदिलशाहाचे चिफ्टन्स तांणी बार्देजान शेल्टर घेतिल्लें आनी दे वर अटॅकिंग पेडणे, बिचोली, सांखळी, म्हणजे दे वर रिक्लेमिंग देर टेरिटरीज पेडणे, बिचोली, सांखळी, सत्तरी. सो तेन्ना शिवाजी महाराजान बार्देजान पदार्पण केलें आनी तातूंत 19 नोव्हेंबर 1667 वर्सा शिवाजी महाराज पयलीं म्हणजे बार्देजान आयले आनी तांणी ते कोलवाळे फोर्ट घेतलो. आनी मागीर 1675 शिवाजी महाराजांनी फोंडा महाल घेतलो आनी आनी मागीर सांगे, केपें, काणकोण हे जे महाल आमी म्हणटात ते शिवाजी महाराजाच्या अंडर आयले. इनफॅक्ट तांणी बाळ्ळीचो जो हवालदार आसा 1679 ताका पत्र बरयलें की साळ रिवर आनी अरेबियन सी जंय मेळटा थंय एक किल्लो जावपाक जाय विच वील बी स्ट्रॅटेजिकली लोकेटेड. सो हो प्रश्न जो आसा शिवाजी महाराजांचो गोंया कडेन संबंद कितें किंवा ते गोंयान आयिल्ले, गोंयान जेन्ना आयिल्ले म्हणटा तिसवाडी महालान येवना पूण बाकीच्या सगळ्या महालांनी ते आयिल्ले आनी तांचें राज्य पेडणे, बिचोली, सांखळी, सत्तरी, फोंडे, सांगे, केपें, काणकोण हांगा चलतालें. हे खूप इम्पॉर्टंट इतिहास. आतां बारीकसाणी भितर आमी मागीर या, पण संदेश बाब हो इतिहास तुमी आयकलो आनी आतां आमी दोनी पळयतात. एक वटेच्यान पुतळे इतली कित्याक जाय हो प्रश्न पळयतात आनी दुसरे म्हळ्यार जितली पुतळी चड तितली आमकां महाराजांची याद जातली होय आर्ग्युमेंट पळयतात. तुमी खंयचे मताचे? महाराजाचें संपूर्ण आयुश्य म्हणजे सरंजामशाही, ताच्या नंतर राजेशाही आनी तातूंतल्यान विचार करून महाराजान खंय तरी एक स्वताचें राज्य म्हणजे स्वराज्य स्थापीत केलें. महाराजाक खंयच्याच पद्दतीन हें वारसान मेळूं नाशिल्लें. महाराजान तें तयार केलें. तो विचार त्या काळान येवप महाराजाच्या तकलेन आनी त्या नंतर ताजेर इम्प्लिमेंटेशन जावन तें राज्य तयार करप, हाज्या खातीर ताणें कितले त्रास काडला, कितें सॅक्रिफायसीस दिला हाजी हिस्ट्री आमी भुरगेपणाच्यान वाचत आयलात. पूण ताज्या नंतर आज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आय विल नॉट गो इन टू द बाउंड्रीज, आय विल नॉट गो इन टू द अदर थिंग्स. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जें सरकार, जी पार्टी महाराजाचो विशय जावं तशें पळोवपाक गेल्यार देवाचो विशय
फाटी रामाचो आज शिवाजी महाराजाचो विशय घेवन मुखार वचून ताजें राजकारण करपाक पळयता. तांचें वर्तन जें आसा तें शिवाजी महाराजाच्या आचारा कडेन, विचारा कडेन आनी कर्तव्या कडेन मेळटा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. म्हणजे शिवाजी महाराजान खंयच्याच पद्दतीन वारशांतल्यान मेळुना स्वबळाचेर राज्य स्थापीत केलें. आयचें जें सरकार गोंयांत तरी आसा तें स्वबळाचेर आसा अशें त्या पार्टीचे लोक सुद्दां म्हणपाना. दुसरी गजाल, ह्या पार्टीन म्हणजे ज्या पद्दतीन शिवाजी महाराजांनी फार्मर्सांक म्हणजे शेतकरी लोकां खातीर जे अरेंजमेंट्स केले, म्हणजे तांकां गाय बैल दिवपा पासून जे म्हणजे ज्या त्रासांतल्यान जे ते जगताले, म्हणजे कशें आशिल्लें त्या काळार जे अरेंजमेंट्स आशिल्ले गांवचे ते सगळे अरेंजमेंट मोडून काडीत तातूंतल्यान एक नवी प्रॅक्टीस सुरू करून ज्या पद्दतीन तांच्यांनी कार्य केलें आनी त्या खातीरच जे लोक आशिल्ले ते राजा कडेन कनेक्ट जाले, महाराजां कडेन कनेक्ट जाले. ताज्या पयलीं खंयचीय राजेशाही जावं खंयचोय राजा आयलो म्हणून ह्या गांवगिरी जी पद्दत आशिल्ली, जी सिस्टम आशिल्ली, ताजो कांयच फरक त्या गांवच्या लोकांक पडनाशिल्लो. राजा कोणीय येवं कोणीय वचूं, पूण राजाचो कनेक्ट महाराजाच्या कार्यांतल्यान लोकां कडेन जालो. तो कनेक्ट आयच्या सरकाराचो आमच्या लोकां तुम्ही कडेन आसा म्हणटात, काय? तुम्ही या मताचे की पुतळे जातात पण आदर्श थंयच उरले. सुनील बाब, तुम्ही प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी, तुम्ही या हाजेर भूमिका कशी घेतात? कारण ही भूमिका आज राजकीय जाल्या, सामाजीक तर जाल्यात, इतिहासीक तर आसात, पण राजकीय जाल्या. म्हाका दिसता संदेश बाबान जशें आतां सांगलां त्या प्रमाणे आज जर छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल जर आमी उलोवपाक लागत जाल्यार म्हाका दिसता आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाक खूब ल्हान व्यक्ती सगळे जाण हांगा बसलेले. कित्याक ती छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचे भारत वर्षांतलो आनी भारत देशांतलो एक सगळ्यान पावरफूल आनी सगळ्यान आदर्श असो राजा आनी नेतो जावन गेलो. आनी असो नेतो जो नेत्याक सपोज आयचे खरेंच बरें प्रशासन दिवपी कोणूय राजकारणी आसत किंवा समाजकार्य करपी लोक आसत जाल्यार म्हाका दिसता तांचे छत्रपती शिवाजी महाराज हे आराध्य दैवत आसूंक जाय. त्याच प्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज हो प्रत्येक देशवासियांनी एक गजाल लक्षात घेवपाची गरज आसा. हो खंयच्याच एका धर्माचो, एका पर्टिक्युलर खंयच्या जातीचो किंवा एका खंयच्या तरी सॅक्टाचो नासतना तो प्रत्येक देशवासियाचो, जो राष्ट्रप्रेमी, जो देशप्रेमी, जो नागरीक आसा हे आमच्या देशाचो, ताजें हें प्रेरणास्थान आसपाक जाय. प्रेरणास्थान आसपाक जाय इतल्याच खातीर की ताणें आपले जे ताजें 50 वर्साच्या आयुश्यान ताणें जे एडमिनिस्ट्रेशन जें दिलें तें ताजें एडमिनिस्ट्रेशन, ताजें प्रशासन जें आसलें तें सदांच लोकाभिमुख आसलें, तें जनहिताक प्राधान्य दिवपी आसलें आनी तें सर्वसमभावी एडमिनिस्ट्रेशन आसलें. थंय तो जाती धर्माचेर डिफरन्शिएट करनासलो. त्याच बरोबर संदेश बाबान सुद्दां सांगलेले प्रमाणे गरीब जी कम्युनिटी आसली, जो बहुजन समाज आसलो, तांकां अपलिफ्टमेंट करपाचो आनी तांकां मदत करपाचें ताणें आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनान कंटिन्युअसली काम केलां. आनी आज जेन्ना आमी ते कंटेक्स्टान, इतिहासाच्या कंटेक्स्टान जर आमी आयची परिस्थिती पळयत जाल्यार अशें दिसता की पुतळे बांदपाचे आनी स्टॅच्यू बांदपाच्या हातून सरकार एक म्हाका दिसता पुतळे आनी स्टॅच्यू कंटेंट म्हणून यूज करता आपले फेल्युअर डायवर्ट करपा खातीर. कित्याक छत्रपती शिवाजी महाराजाचे कार्यपद्दतीचो कसलोच आदर्श हे सरकारान घेतलेलो आमकां दिसना. कित्याक आमी म्हजो बरो वरिश्ठ पत्रकार फ्रेंडान म्हाका खूब वर्सां पयलीं सांगलेले की भ्रश्टाचार म्हणटा तो बीजेपीन आसाच, पण दॅट हॅज अ सिस्टम एंड दॅट इज नॉट विजिबल म्हणून, दॅट इज इनविजिबल एंड इट व्हेरी मच एक्झिस्ट. पण आज प्रॉब्लेम कितें जाला की आज भ्रश्टाचार हांचे भाजपा सरकारान इट डज नॉट ओन्ली एक्झिस्ट, इट इज ओवरफ्लोईंग लायक सांतिनेज गटर. आनी भ्रश्टाचार म्हणटा तो दोळ्यान दिसता, हांगा वास सुद्दां येता. सकयल तुमच्या ऑफिसा सकयलूच पळयत जाल्यार घाणी पडल्या. कितले वर्सां भाजपाचे म्हाका दिसता सत्ता हे पणजे मतदारसंघान आसली आनी कितले आतां वर्सां जालीं गोंयांत तुमचें राज्य आसा. आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवान म्हणल्यार लूट लोकांचे हालत करून उडयले. जाल्यार म्हाका दिसता 1% सुद्दां जर आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एडमिनिस्ट्रेशन जर करपाचो भाजपान घेतलेलो जाल्यार म्हाका दिसता की ती खरोच आदर आनी ती ट्रिब्यूट छत्रपती शिवाजी महाराजांक जातली आसली. मामरे बाब, ते म्हणटात दोघी जाण की तुम्ही फक्त पुतळे बांधले, आदर्श विसरले म्हणून. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? पहिलं म्हणजे एक गोष्ट ते मानतात की शिवाजी महाराज छत्रपती एक राष्ट्रपुरुष असले, एक आदर्श हे असले.
त्यामुळे थंय तांचे कडेन आनी वाद करपाचो ना, ते जे आमी मानता ते बी मानतात. आतां हांगा पळय जशें ह्या आतां हाजो जो हे आशिल्लो पळय तो कितें आशिल्लो, शिवाजी महाराज व्यक्ती भक्ती और राजकारण हो तुमचो विशय. आनी त्या विशया कडेन आतां राजकारण हाडपाचो प्रयत्न पळय आसा ते विरोधी पार्टी हातून करतात. म्हणजे कितें आसा, शिवाजी बद्दल सगळ्या जनतेच्या मनात इतलो प्रेम आदर आनी राष्ट्रवादच्या प्रती जो एक हे आसा वो जनतेच्या मनान आसा. आनी ते आपलो जो हे आदर आसा पळय तांचे बद्दल एक जे प्रेम आसा ते सगळे व्यक्त करपाचे एक मार्ग आसा. म्हणजे ते पुतळे आसूं किंवा शिवजयंती साजरी करप आसूं, वेगवेगळे ताचे खातीर प्रोग्राम दवरप, ह्या सगळ्या हातून म्हणजे एक बऱ्या भावनेन जेन्ना जनता कांय गोश्टी साजरे करता, मुर्ते बांदता, तातूंत राजकारण हाडपाचो प्रयत्न पळय आसा ते ह्यो पार्टी करतात. म्हणजे काँग्रेस आनी हे आप हे आमी आयच्या फाटले जे कांय 4 घटना जाल्यो तातूंत आमकां दिश्टी करता कोण हाडटा राजकारण. लोक हाडिना, भारतीय जनता पार्टी हाडिना, राजकारण हाडटात हे. तर हो एक मुद्दो जालो. मागीर आनीक कांय गोश्टी गेली आमकां खबर आसा भ्रश्टाचाराच्या बजबजपुरीन कोण भरलेले. UPA सरकार 2004 ते 2012 पर्यंत जे भ्रश्टाचाराच्या गंगेन पळय न्हाताले, त्या भ्रश्टाचाराच्या गंगेन हांकां साफ करपा खातीर 2014 जेन्ना पळय इलेक्शन जालें तेन्ना हांकां हांच्या ही जी सरकारां आशिल्ली ती एकदम रसातळ, म्हणजे तांची संख्या कितली जाली 2014 आनी 2019 हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. म्हणजे एकदम ताका लाखडाडले हांच्या भ्रश्टाचाराचो तुम्ही कितें जो म्हणटा, हे पळय तांणी आशिल्लो. तुमकां भ्रश्टाचाराची गजाली सांगची न्ही म्हणून. आनी आमकां भ्रश्टाचाराच्यो गजाली सांगचे न्हय. आमचें जें सरकार पळय आसा ते जनतेच्या भल्या खातीर जे अनेक योजना पळय आसा ती परत्यो म्हाका सांगपाची गरज अनेकदां हांगा उजो जाला. जे समाजांतले कमी जे लोक आसात, गरीब लोक आसात, तांच्या खातीर मागीर ती घरां जावं, टॉयलेट तुम्ही म्हणटा जावं, तांणी सगळ्यो तुमकां- अनेक प्रकारच्यो योजना आमी जनते खातीर फुडें लाभयल्ल्यो तुम्ही आसात. म्हणटा पण हे जे तांणी लोक आसा भ्रश्टाचाराची पळय गजाली सांगची हांचें न्ही. काम फक्त कितें आसा की हय. एक जो परिवारवाद जो पळय एक हे आसा घराणेशाही, त्या घराणेशाहीक हें करपा खातीर हे लोक फक्त त्या हांचो उदो करतात आनी त्या खातीर नाका जाल्ले आरोप ओके, पक्षा पार्टीचेर करता आसात. हो इंटरेस्टिंग. ह्या पॉयंटाचेर हांव प्रज्वल बाबा कडेन वता. ते म्हणटात की आज मेरेन काँग्रेसीच्या राजवटीन किंवा नॉन BJP राजवटीन कांय विशिश्ट व्यक्तींचोच उदो केलो. आज ते म्हणटात की आमी आमच्या राष्ट्रांतली जी प्रेरणास्थानां आसात तांचो जर उदो केलो जाल्यार कितें चुकलें? प्रज्वल बाब, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? 18 फेब्रुवारीक गोंयचो पयलो हुतात्मो म्हणजे जे मॉडर्न फ्रिडम स्ट्रगल जालें गोंयचें, तातूंत बाळाराया मापारी हो पयलो हुतात्मो. मसनोडेचो तो 26 वर्सांचो आशिल्लो जेन्ना ताणें गोंया खातीर आपलो प्राण दिलो हांगा कामपाल मिलिटरी हॉस्पिटलान. तो आझाद गोमंतक दलाचो वांगडी आशिल्लो. ताका कोणेच याद केलो ना. केरी 70 जेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना थंय प्रोग्राम आशिल्लो, थंय बाळाराया मापारीक आमी ऑनर केलो. पूण बाळाराया मापारीचे पुतळे सगळ्याक जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. छत्रपती शिवाजी महाराज जावचेच, पूण बाळाराया मापारी, यशवंत अगरवाडेकर, बाळकृष्ण भोसले, अमृत चोडणकर असे कितलेशेच, केदार अणवेकर असे कितलेशेच यूथ जे गोंया खातीर मेले किंवा भायल्यान जे लोक आयिल्ले, हिरवे गुरुजी म्हणा, कर्नाल सिंग, तांचे पुतळे सगळ्याक जावपाक जाय. आतां खंय तरी हांवें वाचलें मराठी पाऊल पडते फुडें. हांव मराठी न्ही, हांव कोंकणी. म्हजी मातृभाशा कोंकणी, हांव गोंयकार, म्हाका अभिमान आसा. आनी सो ओपिनियन पोलान जे गोंयाक महाराष्ट्रान घालूं नये म्हणून जे लढले, पुरुषोत्तम काकोडकराचें खंयच नांव ना, ताजो पुतळो ना, ताजे रस्त्यार नांव खंयच नांव. जॅक सिकेराचे 2-3 कडेन आसा. बाकीचे जे आसा कितलेशेच जे लढले गोंया खातीर, जे तांचे कांय हें ना. म्हणजे आमकां, हांव कितें म्हणटा, जे गोंयकार जे आशिल्ले, गोंया खातीर लढले, छत्रपती शिवाजी महाराजूय आमचो राजा आशिल्लो, तसोच आमचो कदंब राजा जयकेशी 1 आशिल्लो, जयकेशी 2 आशिल्लो, गोंयचो पयलो राजा देवराज भोज आशिल्लो. तांचे पुतळे इंटरेस्टिंग मुद्दो टच केला. बिफोर आय गो टू संदेश बाब, तुवें खूब इंटरेस्टिंग मुद्दो टच केला. कारण आमच्या राज्याक ओपिनियन पोलाचो इतिहास आसा आनी खूब जाणांचें आज अशें मत आसा की आमी खंय तरी आमकां महाराष्ट्राक विलीन करनाकात असो कौल दिलो. आनी अशें आसतना, अशी एक फाटभूंय आसतना, इतिहास आसतना, आज जेन्ना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे इतले पुतळे बांदतात
तेन्ना त्या इतिहासाक तोडो वता काय कितें प्रज्वल बाब? काय वतना? काय तुमकां दिसता की तो इतिहास स्वतंत्र रित्या त्या काळाच्या हाजेर पळोवपाचो, आमचो मॉडर्न इतिहास हो स्वतंत्र रित्या आमच्या काळाच्या हाजेर पळोवपाचो? ओपिनियन पोल जो आसा तो स्टेट लेवल सेलिब्रेशन ताचें कित्याक जायना? बाळाराया मापारीचें जे कॉमेमोरेशन आसा तें स्टेट लेवल कित्याक जायना? प्रत्येक भुरग्यान आज बाळाराया मापारीचो आदर्श घेवन सगळ्याक ताजे पुतळे अशें डिमांड करपाचे, रस्ते मागपाचे, किंवा बाळाराया मापारी जाणें ताका मोंतेरोन कितें सांगलें, तूं फक्त तुजे वांगड्यांची नांवां सांग आझाद गोमंतक दळान अस्नोडा पुलीस चौकीचेर कोण आशिल्ले, तुका सोडटा. ताणें लास्ट मेरेन सांगूं ना. यशवंत अगरवाडेकर, आय वूड से चंद्रशेखर आझाद ऑफ गोवा, ताणें स्वताचेर गुळून मारून घेतली जशी चंद्रशेखर आझादान मारून घेतिल्ली. अंजुना जंगलान पुर्तुगीजांच्या आपूण हातान पडचो ना, तो एक मेकॅनीक आशिल्लो, आझाद गोमंतक दलाचो वांगडी आशिल्लो. हे जे हांचे कोणाक कितें काय खबरूच ना. ओके, काय खबरूच व्हेरी ना. व्हेरी इंटरेस्टिंग. हाजेर हांव संदेश बाब तुमचे कडेन येतात. मामरे बाब म्हणटात की ते आमची जी राष्ट्रीय प्रेरणास्थानां आसात तांक हय या मामरे बाब सांगात या. राया बाळा मापारीचो पुतळो पळय आसा तो अस्नोड्या ताजो पुतळो घाल्लो आसा आनी हे जेन्ना म्हणटात पळय हातून आमी काय दुमत ना. तुम्ही म्हणटात तांची जनतेक जावचे. जर जाय जाल्यार जावचे तांचे पुतळे, आमी काय म्हणटा. ह्याच्या पळय हांव सांगता, जनता छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतळे पळय आसा ते जनता फुडें सरून गेल्ले आसा, तशेंच जावचे न्हय अशें हे. तुम्ही म्हणटा बाकीचे जावचे कोणाचे ना, ताजे बद्दल काय दुमत ना. इतिहासान एक बॅलन्स आसपाक जाय. ओके, म्हणजे बाकीचे जे काय ताजे बद्दल काय दुमत दुमत ना, ना. काय दुमत ना. Yes, संदेश बाब ते म्हणतात की आम्ही राष्ट्रीय प्रेरणास्थानांचो गौरव करतात, तुम्ही राजकारण करतात. राष्ट्रीय प्रेरणास्थानाचो गौरव हो जावचोच. तांच्या भशेन आमी डिविजन करचे ना, ते आनी आमी भारतीय, आमकांय आमच्या भारतीय संस्कृतीचो तितलोच अभिमान आसा जितलो तांकां आसा. तांच्या आय एम मेकिंग दॅट डिविजन बिकॉज ही इज मेड इट. इतलेंच सांगपाक सोदता की जशें आमी हे स्टॅच्यू बांदतात तशें आमचे वारसा स्थळां खूब आसा. आज आमचें आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट गोंयांत आसा, तातूंत कितलो स्टाफ आसा काय? तातूंत फक्त 15 लोक आसा आनी दे आर मॅनेजींग 51 सायट्स. तांचे मेंटेनन्स ती आमच्या फुडल्या भुरग्यां खातीर ओपन करप, ती सांबाळून दवरप, फुडल्या पिळये खातीर सांबाळून दवरप आनी ताजी माहिती तांकां बऱ्या भशेन दिवप. म्हणजे आमी जो पर्यंत शिकताले, आमची जनरेशन जो पर्यंत शिकताले तितले पर्यंत शिवाजी महाराजाचें संपूर्ण चरित्र आमकां सांगलें वतालें. आयच्या भुरग्यांक तें सांगलें वता काय कितें? ना. आयचें जें जनरेशन आहा तें खूब पयस गेल्लें आसा. तांच्या कडेन तो वारसो पावोवपाचें काम कोणी करपाक जाय? सरकारान करपाक जाय. तें करचें सोडून तांकां एक वे हुलिगनिझम जें करपाक लागला. म्हणजे आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर थंय वचून जय शिवाजी जय भवानी म्हणजे जो रागान म्हणटा जय शिवराय हें सुद्दां जावं म्हणपाक जाता. जय श्रीराम म्हणलें हें अशें म्हणप आनी जय श्रीराम म्हणप, हातूंतल्यान कितें जाता? दोन गोश्टी. जय श्रीराम म्हणलें की मुखाल्लोय मनीस तितल्याच नम्रतायेन तुका जय श्रीराम म्हणटलो, पूण जेन्ना तूं जय श्रीराम म्हणटलो तो भिवन तुका पयस वतलो. हें पयस करपाचें, आमच्या सगळ्या समाजांक पयस करपाचें काम आयचें सरकार करता. सुनील, हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड डेट? कारण तांचें म्हणणें की आमी जर गौरव केलो आनी तुमी जर मान्य करतात की शिवाजी महाराज हें राष्ट्रीय प्रेरणास्थान म्हणून, जाल्यार तुमकां ऑब्जेक्शन कितें आसपाय? म्हाका दिसता की मामरे बाबान म्हणलें की तांकांय बरें दिसलें की आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानता म्हणून. म्हाका दिसता हें तुमकां बरें दिसपा लागून की कोणाक बरें दिसपा लागून न्हय. काँग्रेस पक्षान आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान म्हणसर देशाचो प्रत्येक नागरिकान, हांवें सुरवातेकूच सांगलेल्या प्रमाणे आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल भरपूर आदर आसा आनी सगळेच लोक तांकां प्रेरणास्थान म्हणून मानता. पण हे भाजपाच्या लोकांक कळचें ना, कित्याक हांचें प्रेरणास्थान म्हणटा ते अण्णाजी दत्तोपंत, जांकां संभाजी महाराजान हत्याच्या पांयपाना दिल्लो पळय ते. सो तांकां तें कळपाक खूब डिफिकल्ट आनी ते आतां एक सगळें डायवर्शनरी टॅक्टीक आपलो जो फेल्युअर्स आसा ते करपाक आनी इलेक्शनान एक तें वातावरण निर्माण करपाक ते जे पुतळ्यांचें राजकारण करता तें तांकां करूनी. पण तें करता आसतना म्हाका दिसता की हे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळे आमकां खंयूय दिसले की म्हाका सुद्दां मनांच्यान एक हे भ्रश्टाचारवादी भाजपा, सांप्रदायीक भाजपा आनी अराजकतावादी भाजपाक कडेन लडपाचो निश्चय आनी दृढ जाता. आनी प्रत्येक भुरगो जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाचो हो पुतळो पळयतलो म्हाका दिसता तो हाजेर विचार करतलो छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणल्यार कोण आसलो, ताजेर तो स्टडी करतलो, ताजेर आनी अभ्यास करतलो
आनी जेन्ना ताका कळटलें की छत्रपती शिवाजी महाराज कितें आसलो, छत्रपती शिवाजी महाराजाची काम करपाची पद्दत कितें आसली आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार कितें आसले, तेन्ना म्हाका दिसता बीजेपी खऱ्या अर्थान ऑपोजिशन म्हणटा तयार जातलें. व्हेरी इंटरेस्टिंग. मामरे बाब, सुनील म्हणटा की जेन्ना जेन्ना ताका शिवाजी महाराजांचो आनी एकूच पुतळो म्हाका दिश्टी रिप्लाय पडटा. दिवपाक जाय, हय, एकूच तुका सांग, इंटरप्ट quickly. करता की मामरे बाबान म्हणलें की फॅमिली राज करता आनी 14 पर्यंत भ्रश्टाचारान बुरबुटलेले. म्हाका दिसता मामरे बाबाक मातसो विसर पडटा की 12 पर्यंत जे लोक भ्रश्टाचाराचे आरोप करून तुमी सत्तेर आयले ते आज सगळे तुमचे सरकार चलयतात. दुसरें म्हणल्यार तुमी जे फॅमिली राज म्हणटा, मायकल लोबोची बायल, विश्वजीत राणेची बायल, बाबूश मनसेराताची बायल, श्रीपाद नायक MP, श्रीपाद नायकाचो चलो ZP नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट, त्याच बरोबर तुमचो अमित शहाचो चलो BCCI सेक्रेटरी. हे फॅमिली राज न्हय काय जाल्यार हें कितें? आनी जी ही मॅरीड कपल्स जी तुमची आतां आमदार आसा ही जर फॅमिली राज न्हय जाल्यार तुवें सांगचें की भाजपान पयलीं निवडून आयले आनी तुमी तांचे मागीर लग्न करून दिला म्हणून. बरें मामरे बाब, साधो प्रश्न हा. तुम्ही उत्तर दियातच, डेफिनेटली ताका उत्तर दियात. पण म्हजो एक साधो प्रश्न हा की सुनील म्हणटा की आज जेन्ना तो वता आनी ताका जेन्ना शिवाजी महाराजांचो पुतळो दिश्टी पडटा ताकाय तुमचे विरुद्ध झगडपाची स्फूर्ती मेळटा म्हणून. या मामरे बाब, ते झगडपाची स्फूर्ती ते ठीक आसा, झगडूनी त्या प्रमाणे राजकारणात कितें आसा ही झगडपाचें हें आनी ते चालूच उरतलें न्ही. आक्षेप इतल्याचेरूच आसा की जेन्ना एखाद्या बऱ्या हातून जनता कांय गोश्टी करता तातूंत राजकारण हाडपाचो प्रयत्न कित्याक करतात? म्हणजे ह्या एका जमातीक एका दुसऱ्या हाजो हें करून घडप, नाका आशिल्ले प्रश्न उबे करप आनी थंय विरोध करप, हें करून कितें आसा, तांकां कितें कमावपाचें आसा हें म्हाका कळना. एखाद्या हाका रिलिजियस हाका हें करून ह्या हाजे विरोध भडकावप आनी आपल्या राजकारणाचे जे हे आसा ते सादपाचो ताचो प्रयत्न आसा काय कितें? हे दोनूय जे पक्ष पळय आसा कांय दिसा पूर्वी एकामेकाचे गळे घोटपाक उबे आशिल्ले. आज ते एका म्हणजे नाइलाजान ते कशे कॉम्प्रोमायज करीत गोंयांत जातलो कितें हांव नकळो कितें एक तूर्त दोगांयनी आपलो सीट अशें म्हणलेलें आसा आनी फुडें कितें जायत सांगूं नका. एखादा कॉम्प्रोमायज म्हणजे पेक्षा कितें म्हणटात ताका सेटींग करून एखाद्या ते फाटूय सरीत, कारण म्हाका कांय दिसा कळना तांचे. पूण एकामेकाचे गळे घोटपाक जे उबे आशिल्ले कांय दिसा पयलीं ते परत एकदां कांय तरी विशिश्ट हेतून लागीं येवपाचो प्रयत्न करतात. कितले कितें ते सफल जातले बिफोर आय गो टू मामरे बाब, एकूच म्हाका सांगपाक जाय. मामरे बाबान जें म्हणलें की एकामेकाचे गळे घुट्टाले ते आतां तुमी जम्मू एंड काश्मीराक मेहबूबा मुफ्तीक आतंकवाद्यां कडेन संबंद आसलेली पार्टी म्हणली, ताजे बरोबर तुमी सरकार केलें. महाराष्ट्रान अजित पवारा खातीर तुमी तो नाही म्हणटालो, ताजे बरोबर परते सरकार केलें. तुमी आनी कितें तुमकां नीती मूल्यांक वळखूच ना. तुमची पार्टी म्हणटा ती सत्ताभिमुख पार्टी, स्वार्थी पार्टी. आनी मामरे बाबान एक एक्झाम्पल दिवचें, एकूच मिनिट, मामरे बाबान एकूच एक्झाम्पल दिवचें जे जाग्यार काँग्रेस पक्षान छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल खंयच आक्षेप घेतला और खंयच धार्मीक तेड निर्माण केला. एकूच एक्झाम्पल दिवचें. एकच मुद्दे मुगेलो की तांचो जो मुद्दा बिफोर आय गो टू प्रजल्पा, ते म्हणटात की पुतळे लोक उबारतात, जनता उबारता आणि तुम्ही म्हणटात की तांचे सरकार हातूंतलें राजकारण करता म्हण. हे कशें? आय वूड वॉन्ट टू रिप्लाय. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की पुतळे ज्या जाग्यार सरकारान उबारला थंय कांयच आक्षेप ना. कालचे जे रिसेंट 2-3 इन्सिडंट आमी पळोवपाक गेले, कालचो स्पेशली सांजुजेदे एरियलचो जो इश्यू आसा थंय सिंपल गजाल की एक जागो दोंगराचेर आशिल्लो जो गेली कितलींशीं वर्सां अनडेवलप्ड आसा, तें डेवलपमेंट करपाक मेळना कित्याक ताका एक्सेस ना. तो एका क्रिश्चन भावाचो जागो, ताज्या नंतर एक मुस्लीम बांधवान तो घेतलो आनी मुस्लीम बांधव जो आसा ताका स्लिपींग पार्टनर जो म्हणून आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो मायनॉरिटी सेलाचो ऑफिशियल आसा. सो त्या मनशान शक्कल लडयली. ताणें कितें केलें, थंय शिवाजी महाराजाचो पुतळो घालप म्हणजे ऑटोमॅटीक ताका एक्सेस तयार जातलो. आमचो आक्षेप ह्या गोश्टीक आसा. म्हणजे महाराजाक व्हरून तुमी जमनीचें रुपांतर, जमनीचें कन्वर्जन करपा खातीर जर वापरतले जाल्यार ताजेर आक्षेप आमीच न्ही सगळ्यांनी घेवपाक जाय आनी इवन भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान घेवपाक जाय की महाराज इतलो सवाय न्ही. ओके म्हाका एक गजाल प्रजल्पा मुद्दा म्हाजेर विचारपा आनी आय गो टू दॅट आस्पेक्ट ऑल्सो की संदेश बाबान इश्यू काडला की गोंया भितर इतली वारसा स्थळां आसात, गोंया भितर इतली हेरिटेज स्ट्रक्चर आसात, आमकां स्वताचो एक वेगळो इतिहास आसा.
हो इतिहास जाय तसो राखून दवरपा खातीर ताचें संवर्धन करपा खातीर जाय ते सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्सांनी योग्य ते प्रयत्न केल्यात काय कितें प्रज्वल बाब? ताचे पयलीं म्हाका एक सांगपाक जाय 9 तालुक्यांचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचें राज्य आशिल्लें. आयचे 9 तालुके जे आयचे 9 आयचे 9 तालुके तालुके, हय. सो ज्यो अदर कम्युनिटीज आसा गोंयांत तांणी हो इतिहास रेकग्नायज करचो पडटलो की जेन्ना ते क्वेश्चन म्हणटा न्ही शिवाजी गोंयान आयिल्लो काय ना ते क्वेश्चन हांव पयलीं सांगले त्या प्रमाणे म्हणजे तांकां इतिहास खबर ना. सो 9 तालुक्याचे म्हणजे तो गोंयचोय राजा आशिल्लो जसो कदंबाचो जयकेशी वन आशिल्लो, देवराज भोज आशिल्लो भोजांचो, तसोच गोंयचो राजा आशिल्लो. सो वीच मिन्स हांव म्हणटा मराठी पाऊल पडते फुडें कित्याक कोंकणी पाऊल फुडें वता. कोंकणी आमी गोंयकार कोंकणी शिवाजी महाराजांक घेवन फुडें वचया आनी 9 तालुक्यांक जो राज्य करतालो म्हणजे आमी एक्सेप्ट करपाक जाय की तो आमचोय राजा आशिल्लो. सो इतिहास हो बॅलन्स रित्या पळोवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे ताजें हें जावपाक जाय, ताजें राजकारण जावपाक जायना. सो पुतळे आमकां बाळाराया मापारीचे जाय. तुम्ही म्हणटात फॅक्ट तो फॅक्ट म्हणून एक्सेप्ट करपा जाय. फॅक्ट तो फॅक्ट म्हणून एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी दुसरो जो तुमचो प्रश्न आशिल्लो वारसा स्थळां जी 51च ना, खूब गोंयान फ्रॉम पेडणे टू काणकोण, फ्रॉम मुरगांव टू सत्तरी इतले आमी पळयल्या, इतले आमी एक्सप्लोर केला, पण ती अजून ताजी लिस्टिंग जावना. हालींच हांवें ते आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक सबमीट केल्लें. सो ते लिस्टिंग जावपाक जाय प्रत्येकाची की आमकां आमचो इतिहासाचो ताजे नोटिफिकेशन जावपाक जाय आनी ताजे आयदर ASI ऑर स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट्स आसात न्ही ती वारसा स्थळां नोटिफाय जावपाक जाय. सो ती एज अ हेरिटेज सायट, एज अ हिस्टॉरिकल सायट्सची नोटिफाय जावपाक जाय. सो आमचो इतिहास एक बॅलन्स. शिवाजी महाराजांचो बेतूलचो किल्लो सुद्धा आमी आतां हालींच अजून जावना नोटिफाय. ताचो आमी केन्नाच्यान प्रयत्न करत आसा पण तो अजून नोटिफाय जावना. तो जावपाक जाय. सो हांव कितें म्हणटा बॅलन्स ऑफ हिस्ट्री आमी सगळी हिस्ट्री शिकपाक जाय. कदंबाय राजा आशिल्ले, ताचे पयलीं भोज आशिल्ले, मागीर खूब आशिल्ले जायते. सो बॅलन्स ऑफ हिस्ट्री बिगडोवपाक जायना. फ्रीडम फायटरांचे क्विकली संदेशा. आय जस्ट वॉन्ट टू ऍड वन थिंग. लिस्टेड 51 सायट्स आसात, हय, पण त्यो बाकीची जर तातूंत लिस्टिंग जातली जाल्यार आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट जे आसा ताका सशक्त करपाचें काम जे आसा ते सरकाराचें आसा. दुसरें भुरग्यां मदीं ही शिकवण घालपाचें कामूय सरकाराचें आसा थ्रू एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे जायना. सुनील, व्हेरी क्विकली, आज जेन्ना आमी शिवाजी महाराजा कडच्यान एक स्फूर्ती घेवपाक शकतात की जो इतिहास आमचो आसा, जो आमची वारसा स्थळां आसा, जी आमची हेरिटेज आसा, ती आमी एक म्हत्वाचें सरकारी कागदोपत्री नोटिफाय करून संवर्धन, जतन आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर आमचो इतिहास सांबाळून दवरपाच्या दृश्टीन पावल जर घालें सरकारान जाल्यार तुमच्या सारक्या पक्षाचो आदार आसतलो काय कितें? म्हाका पयलीं म्हणल्यार आज छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल उलयता आसतना आमच्या गोंयच्या युवा वर्गाक एक अपील करपाक जाय. ती म्हणल्यार एक गजाल लक्षांत घेया, तुमी आज खुबशे भुरगे खाड दवरले म्हणून शिवाजी जावचे ना. तुमी भगवे कपडे घाले, काळखान गॉगल लायले आनी डीजेन वाजयल्ले ट्रान्स म्युजिकाचेर नाचले म्हणून तुमी शिवप्रेमी जावचे ना. खरे अर्थान नाचून शिवप्रेमी जावचे ना, वाचून जातले. शिवाजी महाराजा बद्दल इतिहास वाचात, समाजा खातीर बरें काम करपाचो प्रयत्न करा. गरीब घटक, दुबळे घटक आसा तांची मदत करा. कोणाचेर अन्याय जावपाक दिवं नाका. कोणाचेर अन्याय जाता थंय उबे रावन झगडा. जाल्यारूच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान तुमी छत्रपती शिवाजीचे भक्त जातले आनी शिवप्रेमी जातले. आनी जर सरकार खरेंच आमचो गोंयचो इतिहास आनी जर हेरिटेज सांबाळपाचे दृश्टीन जेन्युइनली कितें पावलां घालीत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक लोक तांकां सपोर्ट करतले. पण ताचें राजकारण करपाचो प्रयत्न सरकारान करचो न्हय आनी समाजा मदीं दुफळी वयलोवपाचो प्रयत्न करचो न्हय. ओके मामरे बाब, हो म्हाका दिसता सादी माफक अपेक्षा आसा की आमच्या राज्याक एक वेगळो इतिहास आसा जो बाकीच्या देशा परसय वेगळो आसा. त्या दृश्टींतल्यान महाराजांची स्फूर्ती घेवन सरकार, आता तुम्ही अधिकृत सत्ताधारी पक्षाचे फुडारी, एक आज तुम्ही आश्वासन दिवपाक शकता काय कितें की त्या दृश्टींतल्यानय पावलं मारप जातलें? एक तुमकां फाटल्या थोड्या हिस्ट्रीचे हांव म्हणजे आमचे हिस्टोरियनूय हांगा आसा. हय. आनी त्या दृश्टीन हांव तुमकां जरा फाटीं व्हरूंक सोदता. म्हणजे हांव म्हजो जल्म 1951 मुक्तीच्या पयलीं म्हजो जल्म जालो. त्या वेळा हांव 4थी पर्यंत मराठी शिकलो, मागीर पुर्तुगेजी शिकलो. आणि त्यावेळा जी आम्ही पुस्तकां पळय शिकताले म्हणजे त्या वेळा
लोक शाळा चलयताले. म्हणजे हाजो सरकारचो कांयच राजश्रय, सरकारचो राजश्रय आशिल्लो तो फक्त पुर्तुगेजीक, आनी त्यामुळे लोकूच खंयचो तरी मास्तर हाडटाले, भुरगे एकठांय करताले आनी ते शिकयताले. आनी त्या वेळा आमी मराठी चवथी आसतना पर्यंत तेन्ना शिवाजीचो इतिहास बी त्या पुस्तकांय तशी आशिल्ली. इतलेंच न्हय, आनी एक सांगता तुमकां की आमच्या गांवान प्रत्येक वाड्याचेर नाटकां जातालीं, लक्षांत धरात. तो 2 ती 3 नाटकां, पण एक नाटक हमखास शिवाजीचेर आसतालें. हे आमी हिस्ट्री, ही सुद्दां हिस्ट्री हे सांगता तुमकां. बरोबर. आनी ताजे नंतर कितें जालें इतलेंच न्हय, फुडें आमी SSC पर्यंत जेन्ना हिस्ट्री केले, कन्सायज हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्हणून आशिल्ली. चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त पासून चालुक्य हे सगळे बरोबर. कितें, आनी मुस्लिमाची हिस्ट्री सगळी, शिवाजीची बी सगळी. नंतर कितें जालें, 1971 इंदिरा गांधीन कम्युनिस्टा कडेन हें केलें, 1970 गरिबी हटावची जी ही केली, आनी कम्युनिस्टा कडेन डांगे कडेन सख्य केले. आनी हे सगळे पळय कम्युनिस्ट जे आसा ते NCERTीन घुसले, आनी थंयची हिस्ट्री पळय आहा ती सगळी तांणी पुस्तकां तुम्ही आज ती परत बदलली, हाडटा. सगळी हिस्ट्री तुम्ही पळय म्हणटा, तुम्ही आज ती परत हळूहळू हाडटा. ती हिस्ट्री परत हाडपाचो वेळ आज आयल्लो आसा. अरे, आणि आनी हांव तो म्हणजे हाडपाचो main आमी मुद्दो, प्रयत्न करतले. बाबरेबा, म्हजो main आनी मुद्दा, तेच न्हय, जी वारसा तेच स्थळां न्हय, आमची त्या बरोबर गोंयची हिस्ट्री सुद्दां पळय आसा की हय. जे कंटेंट पळय आसा थोडे हय. NEP प्रमाणे ते लोकल कंटेंट हाडपाक जाय, आनी ते करपा खातीर आमी आमचे सरकार ओके. पळय आसा ते हांव कटिबद्ध या- आसा, ते या- आमी या आश्वासनाचेर करतले. आनी जी म्हजो- खरी या. हिस्ट्री पळय आसा, हय. ही जी हिस्ट्री पळय आसा, ही काँग्रेसीन कम्युनिस्टा कडेन हे करून जी पळय हिस्ट्री तुम्ही आमची म्हणटात, भ्रष्ट केल्ली आता- आहा सगळी पळय, हिस्ट्री- आनी खरी बाबरेबा- हिस्ट्री पळय जी ह्या देशा बाबरेबा, पासून तुम्ही जे म्हणटात की तरुण ते आमचे आसा करपाक- पळय, ते करपाक ह्या तुम्ही तरुणाच्या हातूंतसून ही हिस्ट्री पळय आसा, खरी जी हिस्ट्री पळय आसा, तातूंत राष्ट्रवाद आनी राष्ट्रप्रेम तुम्ही हाका म्हणटात- जे एक हे मेळपा तुम्ही जाय. म्हणटात ती हिस्ट्रीनसून हिस्ट्री म्हाका दिसता परत आमचे हाडपाक- प्रजल पळय आसा ती ते हिस्ट्री परत मानून हाडपाक घेतले तुम्ही की म्हणटात की हिस्ट्रीसूनच तुम्ही आमच्या कटिबद्ध हातूंत राष्ट्रप्रेम आनी राष्ट्रवाद हय. पळय आसा तो आमच्या भितर ओके, येवंक ओके, शकता. ओके, आनी तो बरें. जर खरी जी हिस्ट्री पळय आसा या. ती हे करपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन आनी कम्युनिस्टांनी एक जावन बरें. केलो, तो आमकां परतो बदलपाचो आसा. आनी खरी हिस्ट्री भुरग्यांक सांगपाची आसा. इतल्याचे थांबता एकाच कारणां खातीर की इतिहासाचे विपर्यास जावपाक जायना, आनी हिस्ट्री आमी म्हाका दिसता रिलिटिगेटूय करपाक शकनात. पूण इतिहास हो फुडल्या पिळगे म्हळ्यार पावपाक जाय, इतिहासाची प्रतिका पावपाक जाय, प्रेरणास्थानां पावपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे जशें आज आमी हांगा म्हत्वाचें उलयलें की जी वारसा स्थळां आसात, जाका व्हडलो इतिहास आसा, तोय तितल्याच प्रभावीपणान पावपाक जाय. आज आमी 1-2 मतप्रवाह आसपाक शकतात, पण ह्या पॅनलाचेर एक गजाल तुमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसतली की छत्रपती शिवाजी महाराजांची थोरवी ते कितली व्हडली व्यक्तिमत्व आनी तांचो गोंयचेर आशिल्लो प्रभाव हे कोणूच न्हयकारूंक शकना, हे सगळेच मान्य करतात. तो इतिहास, तातूंतले फॅक्ट्स आनी ताजी फाटली समाजकारण आनी ताजी विस्कटावणी करपाचो आज आमचो प्रयत्न आशिल्लो. संदेश बाब, सुनील बाब, प्रजल बाब, मामरे बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.